तुका जॉब जाय मरे पळय तू पयलो हा एरबीआय दिसो सांबाळ तू थंय साकून हिंग येता आमी तुज्या गांवां येवना तुज्या गांवां येवन हें केल्लें आनी तुज्या गांवचो लोक सांगताले तूं आयकतालो जॉब व्हडलो मुखाचो म्हणजे तोंड घेवन सांगता आपणे जॉब आपणा व्हडलो He should oblige with what decision is being taken by the body. I was in something like बाबा तुगे मेळा रिपोर्ट आनी रिपोर्ट काड तुगे सामकें तुका जाय आमी फेमस जावपा जाय आमी फेमस करता तुका जॉब व्हडलो जाय तुका सारको घरा कडेन वतलो टायम येता तेन्ना बरें बॉस तिकून तुका सोडटलो तुका कशें करून उडयतलो कचरो दिसो कित्याक तेका जाय तेका लोक जाय तूं नाका What time he should come to collect the letter? Monday. No, मागी नाका आता दिली आहे आता डेडलाईन दिली आहे खबर करे रातवाडो नावेली प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाविशीं स्पश्टीकरण मागपा खातीर थळावे लोक पंचायत कार्यालयाचेर एकठांय आयले. ह्या प्रकल्पाक परवानगी कशी दिली अशें विचारीत तांणी नाराजी उक्तायली. प्रकल्पाक कसल्या तरेची परवानगी दिवंक नाशिल्ल्याचें सरपंचान स्पश्ट केलें आनी हे विशीं जबाबदारी पंचायत सचिवाची आशिल्ल्याचें नमूद करीत सरपंचान आपले हात वयर काडले. बांदकाम वेवसायाक लागू आशिल्ल्या सरकारी मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण ही परवानगी दिल्या म्हूण सचिवान सांगिल्ल्याचें कळटा. मात मंजुरी प्रक्रियेच्या पारदर्शकते विशीं चड खोलायेन प्रस्न विचारले तेन्ना सचिवान सारकी जाप दिवप टाळिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायली. मजगतीं हे विशीं चर्चा करपा खातीर सोमारा खासा बसका घेतले तशेंच बसकेंत प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी रद्द करपा विशीं विचार करतले अशें सरपंचान सांगिल्ल्याचें कळटा. लोकांनी जेन्ना प्रोटेस्ट केला लोक जाले 1.5 म्हयनो रस्त्यार येवन पंचायत बॉडी जावं ते सेक्रेटरी सरपंचाक घेवन आनी पंच मेंबराक घेवन जेन्ना दाखयतात की आमगेलो रस्तो 100 मिटर ना कायद्यान कितें आसपा जाय 100 मिटर रस्तो नाल्यारू त्या सायडीन प्रोजेक्ट येवपा जायना. कॅचमेंट एरिया ती लो लाईंग एरिया ती उदो बोता लोकांनी घरां पार्किंग फेसिलिटी ती ना कित्याक तो नॅरो रोड हा एक मोटर गेल्यार दुसरी मोटर वचपाक जायना इतलो नॅरो रोड हा. ह्या लोकांनी जेन्ना आवाज उठयलो आनी सांगलें बाबा हो रस्तो जावपा जायना वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिल्डर लॉबी हे आमकां नाका हो रस्तो सारको ना दाखला सो मेजरमेंट घेवन दाखयलें. पॉल सरपंच आसलो पॉल आमगे नावेलीचो सरपंच पॉल पेरेरा आयिल्लो सेक्रेटरी कोण संदीप हलीलाल हुई तेगे सरनेम आय डोंट नो फर्स्ट टायम आय हर्ड दिस हलीलाल हुई कोण सत्तरीचो आनी माय वेनाबाई आमगे पंच येयले सगळें जालें दाखयलें. ग्राम सभा रेजोल्युशन घेयलें ग्राम सभा रेजोल्युशन दिलें आमी प्रोजेक्ट नाका म्हणून लोक हॅप्पी जालो चल जाता म्हूण आमगे जाता म्हूण काम. मागीर 16 तारखेर मिटींग एप्रिलाची घेयली सगलो लोक हेज्यान दोबरात लोक येयलो आनी सांगलें आमकां तो प्रोजेक्ट नाका. पॉल पेरेरा सरपंचांनी उतर दिलें आमकां पंचांनी मिडियाचेर भायर दिली आमकां नाका म्हणून आनी सेक्रेटरी लोकांनी तेका उजरायला लोकांनी सेक्रेटरीक उजरायला लोकांक सांगलें तूं आमकां शपथ सांगनाका 3 दिसां भितर आमी ओपोज केलो प्रोजेक्ट 15 दीस टायम आसता प्रोपोज ऑर ओपोज करपाक म्हूण हे सेक्रेटरीन आनी हे पंचायतीन करूं ना म्हूण आमी काल आमकां बीडीओ आदर्श देसाईन सांगलें आनी जाल्यार डी म्हणून मॅडम सो इट इज ए मागीर प्रेशर येयलो 6 तारखेर घेयला रेजोल्युशन 6 तारखेर सगळें ना म्हणा आनी सांजचे आमकां कळटा की 4 तारखेर ऑलरेडी जालें म्हूण. आयज आमी गेलीं 5 मेंबर्स वर देर सरपंच पॉल वॉज देर पीपल वर देर संदीप तो सेक्रेटरी आशिल्लो व्हिएना पंच आशिल्ले ती उलयली आमकां कळ्ळें. हांवें त्या संदीप हल्याल्याक विचारलें बाबा तुवें कोणा सांगून हें दिलें काय म्हूण परमिशन. तो सांगता म्हाकाय मुगे जॉब व्हडलो म्हाकाय मुगे पोट व्हडलें. अरे तुगे पोट आनी तुगे जॉब तुगे घरा दवर तूं खुंयचो रे बाबा म्हूण चालें 70 हूंय हो 70 पोर येवन आमी सांगतलो नावेलकारांकू मंडे 10:30 हूंय तो कन्वे कोता मिटींग बिकॉज 3 days नोटीस दिवपा जाय सगळे बॉडीक दितात 3 आमी तेका सांगला मंडे हें कोर आमकां सांगला बिडिओन सांगला दे कॅन स्टील ओपोज इट मंडे लेटर दितो तो आनी मागीर आमी तेका सांगला सरिता बी आमी सगळीं उलयलें हूंय वचपा तेणे बिडिओ वचपाचें एडिशनल डायरेक्टर लेटर दिवपाचें की पीपल आर नॉट हॅपी पीपल आर ओपोजींग एंड द पंचायत विल नॉट विल रिवोक म्हणून रिवर्ट द डिसिजन एंड रिवोक द लायसन्स. लोकांनी बॉडी मिटींग घेतली आनी आमी सांगलें ताका हें लायसन्स दिनाका बट सेक्रेटरी कितें करूं लागलो आपल्या गेले मेमोरंडम बॉडी येयला सर्क्युलर प्रमाणे आपल्याक एक्ट करूं पडटा सो तेणें आपल्यागे वस्तूंगीत ऑन हीज ओन वीश तेणें तें लायसन्स दिलें इवनिंग म्हळ्यार. सो लायसन्स दिलें म्हणून लोकांक खबर मेळ्ळी लोक काडो बिडिओन गेले बिडिओन सांगिल्लें काय आज हियरींग दवरला आनी वचोन पंचायताक तुमी सांगाय. सो लोक आज पंचायताक परतून आयला सांगपा हें सेक्रेटरीन केलें तें रॉंग बॉडी बायपास करून दिलें तें दैवानसन बॉडी अपोज कोता तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून बिकॉज ऑफ द लो लाईंग इम्पॉर्टंट पॉयंट आनी आमी इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना 6 मीटर रोड मेळना
बट आमी सेक्रेटरी दोन्ही मिटिंगी सांगला तेतून सेक्रेटरी कितें म्हणटा ते फायलींत सगळे डॉक्युमेंट्स आहा सो ते हेजे आपल्याच्यानी दवरपाक जायना आपल्याक टायम क्रॉस जाला सो आपण म्हणलो ते दिता ताका लागून ती मिटींग जाल्ली आनी आयज मिटींग आतां आमी एमर्जन्सी आनी मिटींग मागल्या मांडे बॉडी केली टू लायसन्स जे पळय सेक्रेटरीन दिलां बॉडी बायपासून तेजे ओपोज करपाक हे लोकां गेलो डिमांड आहा लोक डिमांड करता पंचायत बॉडी शूड ओपोज द सेक्रेटरीज डिसिजन एंड दिस ऑब्जेक्शन ऑन ADP इन दी मिटींग सेइंग दॅट लोकांगे ऑब्जेक्शन आशिल्लें ग्रामसभाच्या आनी बॉडीनूय दिनाक म्हणून आसतना सेक्रेटरीन ओवरऑल करून लायसन्स दिली तेजें ऑब्जेक्शन लेटर ही मिटींग आतां मांडे दवरल्या गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील.